एक महत्वाचो मुद्दो असो आसा की ताका पर्यटन व्यवसायाचें किंवा पर्यटन क्षेत्राची ताचो संबंध आसा अशें जेन्ना हांव म्हणटा तेन्ना तो वायट आसा अशें हांवें म्हणूंक ना पयली खबर। कितें आसा की आमचे कडेन जें कितें आसा, जें कितें संस्कृतीक धरून आमचे कडेन जाता तें पर्यटकांक दाखोवपाक वायट कांय ना। पयली खबर अशी आसा की पर्यटक जो येता ताका आमी आमचे कडेन आसा तें दितले काय ताका जाय तें दितले हाचो विचार जेन्ना आयलो तेन्ना आतां तुमी ज्या हाचो उल्लेख केलो ताचो थोडीशी सुरवात हांवें केल्या। म्हणजे म्हाका सांगपाक आनंद दिसता आनी ताचे बरोबर एका वेगळ्या प्रकारचो अभिमान आसा की हांवें केल्ली सूचना ही मान्य जाली। म्हजें म्हणणें अशें आसा की आमचे कडेन कुंकळ्ळेच्यो सत्र्यो, बाळ्ळीच्यो शिडयो, काणकोणांतलो भोंवर, साळचे गडे, सत्तरींतल्यो कोरुल्यो आनी राधा आनी घोडेमोडणी आनी रणमालें हे प्रकार पेडण्यांत वेगळे पद्दतीन जावपी हें किंवा आषाढी एकादशीक जाता तो चिखलकालो, ह्यो सगळ्यो खबरी गोंय आमी ह्यो सगळ्यो खबरी आमी दाखयतले काय कार्निवल दाखयतले हाचो विचार आमी करूंक जाय। कारण येणारे पर्यटकांकय आमच्या संस्कृतीचें रूप दाखोवप आवश्यक आसा न्ही।